रुमडामड दवल्ले पंचायत वाठारांतली कोयर समस्या सुटना 8 दीस कोयर व्हरपाक कोण येनाशिल्ल्यान वासानूच घुसपुटूंक जाता म्हूण थळावे तिडकून पंचाक फोन मारता। पंच म्हणटा सरपंचाक 10 वेळा सांगले पूण कांयच कानामनार घेना। निमणे पंच विनायक वळवयकारान आयज सरपंचाच्या कॅबिनान हाडून कोयर उडयलो। पळयात। रुमडामड पंचायतीन कितलो टाइम जालो डे टू डे दिसान दीस आमचो कलेक्शन जाता, गार्बेज कलेक्शन जाता। हेच्या पयलीं सर्वीस बरी मेळटाली, पण आता जेन्ना जे चालू जाला पळय कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना ही पंचायत जाल्या पळय तेन्नाच्यान ही सर्वीस सारकी रेग्युलरूच ना। एकदा 4 दीस येना, एकदा 6 दीस येना, केन्ना 2 दीस येना। जेन्ना 1-2 दीस मनीस कोणी समजूपाक शकता, जेन्ना 4-4, 8-8 दीस जेन्ना जाता पळय, जेन्ना घरान कचरो जेन्ना साठोवन धरता पळय, तो मनशाक वासान कितें जाता। तुम्ही स्वताच पळयला आसतलें। आता जेन्ना हांवें गार्बेज जेन्ना सरपंचाच्या कॅबिनान उडयली तेन्ना तुमच्यानूच रावपाक जाल्लें ना, तुमी सगळे धांवले, आमचे पंचायतीचे स्टाफूय सगळे देंवले। पण हे लोक रावतले कशे? इन्फेक्शन जावपाक शकता, कसले दुयेंस जावपाक। लास्ट टायम जो गार्बेज स्पॉटीर थंय आमचो एक डेंग्यू खातीर 5 वर्सां भुरगो पिड्ड्यार जाल्लो बावडो। तो कारण कितें? हेच कलेक्शन सारकें जायनासलें आनी गार्बेज पॉयंटार 100 लेबर आसतले आमचे। 100 लेबरांचे फक्त 2 काम करता, सेग्रिगेट करपाक आनी तो डिस्पोज करपाचो कसो। लास्टाक लोक येता, कचरो कलेक्शन जायना म्हणून रस्त्यार उडयता। रस्त्यार उडयतकूच मागीर ते जळारी जाता। मागीर लोक म्हणटा हे कितें रस्त्यार गार्बेज, कळ्ळें? तो डेंग्यू जावन मरपाचो कारण हीच पंचायत। कारण हो कचरो जो दिसान दीस हे जे लेबर जे काम करना पळय, हांवें सरपंचाक 10 वेळा सांगलें की बाबा लास्ट मिटिंगेक सुद्दां तेंची एक फायल येयल्ली, तेंच्यांनी कितें एप्लाय केल्लें सर्टिफिकेट जाय म्हणून तांकां, सॅटिस्फॅक्टरी सर्टिफिकेट जाय म्हणून। हांवें ऑब्जेक्शन घातलें कारण सदांच तुमचो म्हटलें कलेक्शन जायना सारको जाल्यार तांकां सर्टिफिकेट कित्याक दिवपाक जाय ना? आमकां दुसरे कडेन काम मेळ्ळा खंय, त्या खातीर खंय तांकां एप्लाय करपाक जाय। हांवें म्हटलें तांकां दिवपाची गरज ना, पयलीं काम करपा सारकें लाय। आमी पळयत आशिल्ले दिसान दीस लोक आमकां फोन करता आनी कंप्लेंट दिता, बाबा आमचो गार्बेज कलेक्शन अजून जावना, कलेक्शन जावना। हांव फक्त एश्युरन्स दिता आयज जातलो, फाल्यां जातलो। 5 दीस जाले सोंसले। आयज हांवें म्हाजो स्वता लेबर हाडलो, हांवें पे केला, कलेक्शन केलंय आनी हाडलो आनी पंचायतीच्या सरपंचाच्या कॅबिनान उडयलो। कारण लोकांक जे त्रास जाता पळय ते पंचांक आनी हांकां सरपंचाक कळपाची गरज आसा। कारण जर तर तांकां त्रास जायना न्ही जाल्यार तेय सुशेगाद रावता, कित्याक लोक 4 दीस बोवाळ मारतलो आनी विसरतलो, हे इंटेन्शनान आसता आनी सोडून दिता आनी अशी 5 वर्सां काडटा। चलो फुडल्या टायमाक परत पयशे दिता आनी इलेक्ट जावन येता। पंचायतीन जर येतलो जाल्यार म्हाज्या हिसपान थरयल्ली काम करपाक जाल्यार येवचो, नाजाल्यार येवपाचेच न्ही।